जागा वॉर्ड नंबर 18 या 18 वॉर्डान गटराचे पेवर्साचें काम स्टार्ट जालां. 15 लाखाचें काम केलां आनी हांचो कॉन्सिलर अमेय चोपडेकरान हे म्युनिसिपालिटी करून घेतिल्लें. म्हाका मुद्दम एक सांगन दिसता की हांवूय एक कॉन्सिलर आशिल्लो, 3 वर्सां हांवूय एक कॉन्सिलर आशिल्लो आनी कॉन्सिलर जेन्ना ऑपोजिशनान आसता कितें त्रास जाता हो म्हाका खबर आसा. सो आमी जेन्ना इलेक्शन जिखून आयले आमी पयली गोश्ट केली म्हणटा ती खंयच्याच ऑपोजिशन म्हणटा तें आमी दवरुना. ताज्या वॉर्डान कमी काम करप नाल्यार कितें करप आनी सगळ्यांच्या वॉर्डान 25 वॉर्ड आसा, म्हणजे 25 वॉर्ड आसा आनी ते 25 वॉर्डान बरें काम जावचें हें आमकां दिसता. आनी त्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर, नाल्यार आमचो UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे, बाकीचे सगळे मंत्री. आमचो सरकार काम करता आसतना ऑपोजिशन आनी रुलींग केन्ना पळयना. सगळ्यांचो सर्वांगीण विकास जावचो, गोंयभरांत सगळ्या वाठारांनी विकास जावचो हें आमचें ध्येय आसा. आनी त्या खातीर तुमी आज पळयलें जाल्यार 25 कॉन्सिलर आसून एकूय कॉन्सिलर तुमकां असो सांगपाना की आपल्या वॉर्डान काम जावना म्हणून, नाल्यार आपल्या वॉर्डान खंय तरी आपल्याक फाटीं दवरलो कितें जालो. प्रत्येक जाणांक आमी जितले सांगले कितले पयशे आसले तातूंत भितर इक्वली 25 वॉर्डांनी डिवायड करून सगळ्यांक दिवपाचें आमी ठरयलें. आनी अशें करून आज वास्को भर नाल्यार मुरगांव नाल्यार दाबोले हे सगळ्या हातून इवन सपोज कोणी ऑपोजिशन आशिल्लो पसून पळयलो ताज्या पसून वॉर्डान आज भरपूर कामां जाल्ल्या, 25-50 लाखाची कामां जाल्या. त्या खातीर हांव ऑनरेबल CMाकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी पळयलें की आज वास्को शहरा भितर खुबशीं कामां, आतांच आमी एक व्हडल्या रस्त्याचें काम इनॉग्रेट करून आयल्या. अशें करून सगळ्या कडेन म्हणजे हांगा पसून ह्या साईनगरान म्हाका दिसता अंडरग्रावंड केबलिंग, आतां इंजिनियर आपयल्या तांकां ताजें अंडरग्रावंड केबलिंगूय काम स्टार्ट जावपाक पळयता. कित्याक हो वाठार असो आसा तुमी पळयलें जाल्यार घरा कडेन तेकून वायरी वता आनी खंय अपघात जावचो न्ही, खंय आमचो माणकुलो भुरगो नाल्यार ताका शॉक लागचो न्ही, हाज्या खातीर आमी प्रायोरिटी म्हणजे हे जावं मंगूर जावं गांधीनगर जावं हे 2-3 एरियाज असो आसा ज्यो शॉक लागूंक शकता. सो आमी थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ह्यो एरियाजान पयलीं अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक सोदतात. बाकीचे हांची जी सेवरेजीचो इश्यू आसा फाटींच आमी सगळ्यांनी पळयलें की आमी सर्वे केली, आमचे लेवल्स काडले उदकाचे आनी एक जागो मेळोवपा खातीर आमी प्रयत्न करता. तोय बी आमकां जागो मेळटलो हाजे बद्दल म्हाकाय दुबाव ना आनी हांगाय बी सेवरेज सिस्टम जातली हे हांव तुमकां गॅरंटी दिता. फक्त इतलेंच की हे सगळें करता आसतना हाका खुबसो प्रोसेस लागता, जागो घेवपा पडटा, सरकारा कडल्यान तांकां पयसो वचपा जाय, अशे खुबश्यो गोश्टी लागतात. पूण हांगा सेवरेज सिस्टम हांगा वास्कोन म्हाका दिसता सेवरेज सिस्टमाचें काम स्टार्ट जावन 30 ते 40 वर्सां जालीं. म्हाका एकदां शॉक जाता की 30-40 वर्सां कित्याक जावना तें म्हाकाय खबर ना. पूण आतां एक काम स्टार्ट जाल्लें आसा. म्हाका दिसता वॉर्ड नंबर 16 2 पंपींग स्टेशनां येता, मायमोळे एक पंपींग स्टेशन येता मांगरांतल्या लोकां खातीर, हांगा एक पंपींग स्टेशन येता आनी खारेवाड्यार आमी धेपो फॅमिली ही व्हडली फॅमिली आसा, तांचो जागो आसा, तांचे कडेन मागला आनी तांणी आमकां एश्युरन्स केला की आमी तुमकां जागो दितले. हे सगळें सपोज सर्वीस पंपींग स्टेशनां जाली म्हाका दिसता वास्कोचो 70 to 80% सिवरेजीचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. नाजाल्यार आज कोण गटरान सोडटा, मागीर तो वास येता, मागीर शेजारी गाळयो मारता, आनी कोण गाळयो मारता, कॉन्सिलराक गाळयो मारता, हें सगळें चालूच आसा. सो एकदां सिवरेज सिस्टम आयली जाल्यार म्हाका दिसता पुराय हें कंप्लीट जातलें. हो रस्त्याचें पसून टेंडरींग जाल्लें आसा पूण रस्तो आमी करना कित्याक फाल्यां सिवरेजीचें काम स्टार्ट जालें जाल्यार तितलो सरकाराचो पयसो परत उदकान वतलो. त्या खातीर आमी होल्ड केलां. सपोज तें जालें जाल्यार बेगीन सिवरेज दिवन म्हाका दिसता हें जातलें. आनी अशें करून ह्या लोकां भितर ह्या लोकांनी म्हाका खूब सपोर्ट केला, हांगच्या लोकांनी, आनी तांचो विकास करप हें म्हजें कर्तव्य आसा. हांगा अमेय चोपडेकरूय आसा तो हें करता, आज आमचे बरोबर चेअरपर्सनूय आसा. सो सगळ्या कडेन आमी एक बरें काम करपाचो ह्या भारतीय जनता पार्टीचो जो सरकार आसा दीस इज रायट मॉडेल म्हणटा तसो. आमी खंयचोच केन्ना ऑपोजिशन केन्नाच करूना आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आतां रोखडेच 2 वर्सांनी इलेक्शन्सां येतली. सो त्या इलेक्शनाक भरघोस मतांनी परत एकदां लोक आमकां निवडून दितल्यात हाजे बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव ना. आयज जे अमय चोपडेकरच्या वॉर्डान जे आमचे म्युनिसिपालिटीचें काम चालू आहा अरावंड 15 लाखाचे, म्हाका बरें दिसता कित्याक बाबा हें सगळें म्हाज्या हितून जालें म्हणून जेन्ना हांव चेअरमन जालो. आनी इन द हिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपालिटीचे पळयत जाल्यार इतलीं कामां खंयच्याच पयलीं जावंक नासलेलीं, ती कामां ह्या टर्मान जालेलीं आहा. ह्या म्हाज्या आतां हे दुसरो टर्म आसा चालू आहा. त्या खातीर पयलीं तरी आमी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे UD मिनिस्टराक आमच्या विश्वजीत राणे सराक थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सराकूय थँक्यू म्हणटा. आमचे वास्कोचे आमदार हेच्या बद्दल सांगा म्हणजे कशें आहा, आतां येणाऱ्या आमच्या दुसऱ्या म्हयन्या भितर आमची एक 5 कोटीची आनीक कामां जावपाची आहा 25 वॉर्डान. ही पयलीं जाय नासलेली
खंय तरी कमी दाखोवन बाबा ह्या 5 कौन्सिलाक भायर मारप बाकीचे काम करप हे हांगा ना 25 कौन्सिलांची कामां जाता आनी हे सगळे श्रेय आमच्या सरकाराक भारतीय जनता पार्टीक आनी आमच्या आमदाराक आनी आमच्या म्युन्सिपालिटीचे सगळे कावन्सिलरांकूय वयता. आमी भेदभाव नासतना सगळ्यांची कामां केल्या. कित्याक जेन्ना तूं ऑपोजिशन आसता तेन्ना थोडे कितें करता वा हेचें काम करनाका तुजी कामां दवर, पूण हांगा मात तशें करूंक ना. कित्याक 5 वर्सां इलेक्शन लागता आनी 5 वर्सां आमकां लोकांक त्रास करपाक नाका. ह्या उद्देशान आमी चिंतले बाबा 25 आसूं ते आमचे आसूं ना दुसऱ्या पार्टीचे आसूं सगळ्यांक खूश करपाक जाय. आमी तेंच्या खातीर करना, आमी लोकांक खातीर करता. लोक त्रास जावपाक येना म्हणून हे जे आमी उदरगतीचें पावल चल्लां हेतून आमदारूय आनी हांवूय हेचो म्युन्सिपालिटी आमच्या दोगांची पावलां एकामेकाक सारकी वांगडा वयता म्हणून ही कामां आयज वास्को शहरांत पुऱ्या मुरगांवान दिसता. आमचो मंत्री मॉविन सरूय तेचोय खूब हातभार आसा ही कामां हाडपाक, पूण तेचेय देव बरें करूं म्हणटा. संकल्पाचे आमदार बाबा तेचोय हातभार आसा, तेचेय देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळे आमी एक मुरगांवकार म्हणून ही सगळी कामां करुया. आयज म्हाजे वॉर्ड नंबर 18 म्युन्सिपल ग्रांट्स डेव्हलपमेंट ग्रांट्स आसा तितून काम जाल्लेलें आसा आनी टोटल म्हाका दिसता 15 लाखाचें एक काम जाल्लेलें आसा. सो आयज हांवें ओपनिंग केल्लें आसा आनी आमचे मदीं आसा आमचे वास्कोचे MLA ताजी सर. सगळ्यांत पयलीं हांव तेका देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जे आमचे म्युन्सिपालिटीचें काम आसलें आमी सगळ्यांनी घातलेलें पूण ते खंय तरी उरलेलें शिल्लक जायनासलें काम. पूण आमचो वास्कोचो MLA ताजी सर तशेंच आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन सर, संकल्प सर, मुरगांवचो MLA सगळ्यांनी मेळून इनिशिएटीव घेवन एक काम फुडें हाडलें आनी आयज डेव्हलपमेंट जाल्लेलें आसा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे UD मिनिस्टर विश्वेश राणे, तशेंच आमचे गोवाचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत कित्याक तेंचे खातीर आमचे भारतीय जनता पार्टीचे काम आसा तुम्ही आख्खे गोंयभर तशेंच आमचे वास्कोन आनी तशेंच आमचे मुरगांव तालुक्यात खुबशे डेव्हलपमेंट आसा. आनी म्हाज्या एरियान सुद्दां आतां आमकां ऑलमोस्ट 4 वर्सां जाले कावन्सिलर जावन. म्हाज्या वॉर्डान ऑलमोस्ट 95% काम जाल्लें आसा. जे हांवें म्हाजें मॅनिफेस्टोन घातलेलें ते ऑलमोस्ट 95% म्हाजें काम जाल्लें आसा. आनी आयज सुद्दां जे 3-4 कडेन जे काम उरलेलें जे म्हाजे जे सायनगड एरियान जे गटर आहा आनी वयर स्लॅब तशेंच 2-3 एरियान टायल्स पेवर्स नासलेले ते सुद्दां हांव आयज स्टार्ट करता. तशेंच ऑलमोस्ट म्हाजें काम जाल्लेलें आसा आनी फक्त आतां मेजर जें काम उरलां तें म्हाज्या एरियान जें आसा तें सिवरेजेचें काम. सो आमचो आमदार राजी सर तो खूब इनिशिएटीव घेता. लास्ट टायम आमी येवन इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लें आनी बेगींतल्या बेगीन हांगा आमचे सायनगर फकीर गल्ली एरियान हांगा सिवरेज लायन सुद्दां जातली. तशेंच आयज आमचे सरान जे आमचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे JE आनी AE तांकां सुद्दां आपयलेलें आसा. कित्याक तुमी हांगा पळया की जशें हांगा दिसान दीस वाडता तशें हांगा एरियान लोकांची घरां 1+2+3 जायत आसा आनी हांगा लोकां वाडत आसा. सो तशेंच हांगा जशी घरां वाडटा तशी हांगा जे केबल्स आसा ते लोकांच्या घराक तेंकता. सो हांगा लास्ट टायम सुद्दां कितें धाकटो इशू जाल्लो म्हणून हांवें सगळ्यांक रिक्वेस्ट केलें सर की म्हाजो जो एरिया आसा तो अंडरग्रावंड जावचो म्हणून. सो सगळ्यांना आयज डिपार्टमेंटाक आपयला आनी आमचे प्रोसेस काम चालू आहा की एरिया अंडरग्रावंड करचो. सो स्पेशल हांव आमचे थँक्स म्हणटा आमचे वास्कोचे MLA राजी सर.